आसा जेन्ना बाब मोरीन जी उरलेली कामां जी पेंडिंग आहाय ती कामां जे लोकांचे रस्ते लायट उदक ह्या सगळ्या लोकांक एक हास्तें करून हाडून दितलो म्हणून काल आमचो एक मेंबर उलयलो हुंय की ऑफिस जेन्ना एमएलएचे आसले ते आमी नोटीस धाडून ताका हुंय बंद करूंक लायले. आमी एमएलएक थ्रू पंचायत 15 वर्सां ताका आमी फ्री ऑफिस दिल्लें आहा आनी ऑफिस ताका आमी दिल्लें एज अ एमएलए कुट्टोरे लोकांची सेवा करपाक, कुट्टोरच्या लोकांक बोगलेक जावपाक आनी कुट्रेच्या लोकांची बरी कामां जावपाक. जेन्ना कुट्रेचो एमएलए रिजायन जालो, जेन्ना आमी मिटींग रेजोल्युशन घेयलें आनी रेजोल्युशन घेता तेन्ना तो काल आमचो मेंबर उलयला तो मिटींग आसना आनी मिटींग येता आनी आपणाची सायन मारून तो वयता दोडे आमना बरें न्हय म्हणून. देखून हांव सांगूंक सोदतां जे पंचायताच्या ऑफिसाचे आमी ताका नोटीस दिल्लो आहा तें ऑफिस हाले कर म्हूण आनी त्या ऑफिसाचे नोटीस दिन तो नोटीसाच्या भायर पावल्लो आहा. उपरांत आमी ताका चावी दी म्हणून केलें तरी ताणें ती दिवंक ना. म्हूण हेजेर तुमी चिंतात ह्या मनशाक कितली ह्या संवसाराची आशा आहा पळय ती. एज अ सरपंच हांवें म्हजें काम केलें कित्याक फाल्यां म्हाका लोकांनी विचारपा नाका की बाबा हें ऑफिस तुमी एमएलएक दिल्लें तें ऑफिस आजून कित्याक चालू आहा काय म्हूण. कित्याक त्या लुगराचेर आमी चिंतलां थ्रू पंचायत कितें तरी तें करपाक. आनी हांव मागतां जेन्ना हो म्हजो उलो कोणूय तरी त्या एमएलएक सांगोन कित्याक केस्तांवां जावपा नाकात बरे भाशेन ते एमएलएची पंचायताची चावी दिवपाक. ही पंचायताची चावी म्हजी न्ही, ही पंचायताची चावी तुमची लोकांची. हांव तुमच्या खातीर जें केल्लें आहा आनी कितें सांबाळया आमी हे आमच्या कुट्टोकारां पासत. आज आमी पळयता जी बेकारपण जें वाडलोलें आहा, आमचें जनरेशन वाडलोलें आहा म्हूण आज आमच्या भुरग्यांक नोकरी नाय, आमच्या भुरग्यांक काम ना. जेन्ना आमी पळयता जेन्ना गव्हर्मेंटाची नोकरी येता तेन्ना आमगेलो बाप कोणू गेलो जाल्यार रेजनाल गेलो जाल्यार त्या लोकांक खंय म्हणटा ना आज जायना पयस वचय हाडल्यार रावय आनी कितें रावय म्हूण. तरी आसतना हांव सांगतां जेन्ना बाब सार्दीन जे कुट्टोरेचो आमदार म्हूण आसलो ताणें कुट्टोरेचें भरपूर चिंतलेलें आहा, ताणें कुट्टोकाराच्या लोकांक भरपूर कामाक दवरले आहाय आनी आज ते उडास कोत्ताय बाबा सार्दीन आमकां कामाक दवरले. आनी आज आमी पळयता आमच्या कुट्र्यांचे लोक इतले बेकारी जाल्ले आहा आनी म्हाका भरपूर खात्री आहा हे पाटी काँग्रेस सरकार फॉर्म कोत्तल्यात आनी बाब मोरीनाक तुमी बरे वतांनी जिखयतल्यात आनीक बाब मोरीन ह्या भुरग्यांच्या वर कितें तरी तुका चिंतलो म्हणून. आयज तुमकां सांगपाक जेन्ना आमची लेप्रोजार आसा त्या लेप्रोजारी कडेन जेन्ना आमी पंचायतान आमची ड्राय वेस्ट आमी एक आनी दुसरो प्रपोजल तिका हॉस्पिटल सेट करपाक आमकां गव्हर्मेंटान लेटर दिलें की आमचो कुट्रेचो लुगार आमकां दिनासतना तांणी पुलिसींग दिवपाक केलो. आनीक हांव चड तुमचे उपकारी जेन्ना आमी 2 ग्रामसभा घेतल्यो आनी ह्या 2 ग्रामसभा घेवन आमी हो प्रोजेक्ट बंद दवरलो आसा. आनीक आमी बाबा रेजनालाक सांगलें आसलें ग्रामसभा कूद हांवें सांगलां की बिफोर तुगे इलेक्शन आमकां तें लेटर येवपा जाय की आमी तें कॅन्सील केलें म्हूण. तरी आज पासून जो प्रोजेक्ट तांणी कॅन्सील केलो ना. आनी आयज तुमी जाणाव की कुट्र्यान जें गार्बेज हाजे प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी ह्या प्रॉब्लेमा वरवीं आमी बाब रेजनालाक हांवें पंचायतान 3 पाटी मिटींगेक आपयलो आनी 3 पाटी डिस्कशन तो गेलो म्हूण हाजो वयर कांय आमकां फोट जावंक ना. तेच भाशेन म्हाका हें मार्केट एक बरें मार्केट करपाक जाय आसलेलें, बरें बस स्टँड करपाक जाय आसलेलें, बरो बाजार करपाक जाय आसलेलो. आनीक आमकां 50 lakhs गव्हर्मेंटाचे येयल्ले आहाय, अजून येयलो आहाय पयशे. म्हूण जेन्ना जे म्हाका एक 1.5 वर्स मेळ्ळो आहा हांव कितू म्हूण काम करतलो कित्याक कोणाचोय तुगे आदार जावो जें काम मुखार व्हरपाक. जेन्ना हे 50 lakhs आमी कितकून मोडया काय म्हूण तरी आसतना हांवें ताका एक 2 पाटी पंचायतान हाडलो. म्हूण हे कशें मोडपाचें कितें मोडपाचें कांय ना. तरी हांवें ताका म्हणलें तुका तो टायम ना, म्हाका फक्त तूं मार्केट माग करून दी. हे गाडये जावं मोटरसायकल्यो गाडयो हूंय पाक करपाचें कितें पाक करपाचें
तें काम मुगे मागीर फाटल्यान म्हूण तो म्हाका म्हणपालो एक इंजेर हाडटा तुका माग करून दित म्हूण जेन्ना तोरी तर मोग आहा कुटऱ्यान कितें बरें करपाक तोच मनीस काम करतलो. ज्या मनशाक काम करपाचें म्हूण ना तो मनीस केसो तें काम करपाना. देखून हांव तुमचे कडेन मागतां जेन्ना आमी तर कुट्टोकार आहा जाल्यार आमच्यान कुट्टोरे गोल्डन कुडतोरी करपाक जाता. आनी हांव मागतां तुमचो आदार आसतलो. तेच भाशेन आज बा मोरेन जो नवो कॅन्डिडेट जो आमच्या सुव्या येयल्लो आहा हांव मागतां तुमी ताका बरें वोट मारून हाडटले म्हणून. तुमकां तेज्या वयर थोडीशीं काम सांगोत तुगे हांव. तेणें ZP 15 वर्सां जावन थोडीशीं कामां आमच्या मुखार केल्लीं आहाय. आनी हांव मागतां 15 वर्सांनी मोरेना कडेन तो इतलीं काम जाताय जाल्यार 5 वर्सांनी आनी कितलीं काम जातलीं म्हणून. जेन्ना आमच्या मुखार जेन्ना आमचो खडेगांत आमचो MP आहा आमचो रेंजर आमचो मोरेन दोगोय तर रावन ह्या कुट्र्यान मुखार काम करपाचें शक्ती घेवन गेलो जाल्यार आज कुट्र्यान आमचें कितें तरी बरें जावपाचें हें आसा. आनीक मागतां मोरेना लागीं की आमच्या युथा खातीर कितें तरी हें करपाक. आनीक हांव मागतां म्हज्या कुट्टोकार भावां लागीं 14 तारखेर बा मोरेनाक काँग्रेस म्हणून तुमी ताका वोट मारून भोवमतांनी जिखून तुमी ताका असेंब्लीक धाडटलेत. आनी तुमकां सगल्यांक म्हजी 2 उतरां आयकिल्लीं म्हणून हांव तुमकां कारतां. देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं मिलाग्र बाब. आनी आतां तुमचे मुखार येतात आमचे आदले मुखेलमंत्री ह्या मतदारसंघाचे आदले MLA आनी आतांचे खासदार बाब फ्रांसीस सार्दीन. कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएंसीचो कॅन्डिडेट बाब मोरेन तेच बरोबर सगळे माचयेर आशिल्ले अधिकारी हांगा जमिल्ल्या म्हज्या भावंदो भयणींदो आनी भुरग्यांदो भरपूर उमेद भोगता. इतले सगोत आमचे कुर्तोरकार रायकार सगळे शेजारचे आमचे गांवचे कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएंसीचे हिंगा हाजीर आसात ते पळोवन. आनी तुमी जाणात 14वेर आमची वेंचणूक आहा आनी 14वेर कितें पडटा. 14वेर आमचो मोगान इश्टांचो हो दीस जावन आसा व्हॅलेंटायन डे. तेन्ना हांव तुमचे कडेन एका कडेन मागतां हे पावटी 14वेर जेन्ना आमकां वोट दिवपाचो सयेक मेळटा तेन्ना तुमी मोरेनाच्या मोगान पडून भोवमतांनी ताका निवडून दिवपाक जाय. आतां सांगले ते भशेन तुमी म्हाका कितले जाय ते पावट म्हाका निवडून दिलो. MLA म्हूण मंत्री म्हणून 5 फावटी टर्म म्हाका काम करूंक सयेक मेळ्ळो चीफ मिनिस्टर म्हूण. सो आमी न्हय फकत आमचे गांवचो पूण सबंद गोंयची आमी उदरगत केल्ली आसा. काँग्रेस पक्ष आशिवासनां दिना, काँग्रेस पक्ष करून दाखयता. पूण हे पळय आसात तांणी फाटलीं 10 वर्सां कितें काम केलां. तांकां 21 फावट लोकांक निवडून दिले जेन्ना पारीकारान फटयले गोंयकारांक की काँग्रेस पक्षान 30 आनी 5 ओजरांचो घोटाळो केलो म्हूण. तेन्ना तांकां निवडून दिले 2012. मागीर फाटल्यान कितें जालें तो 3 वर्सांनी सांगूंक लागलो 35,000 न्ही 3,500 कोट्यो. मागीर जेन्ना तागेर वचपाचो टायम जालो 4 वर्सां तो म्हणलो 3,500 न्ही फकत 350 कोट्यो. तेन्ना एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलें आनी सांगलें 350 कोट्यो म्हणलेल्यो चोरी कित्याक आजून एकलोय तरी भितर पडूंक ना. हो फकत फोटोन चीफ मिनिस्टर जालो देवान ताका आमी एक कोंकणी म्हणणे आहा देवा आमकां मोरून तरी सुसेग दी. कोणूय आमी जाणटे जातल्यात सगळे आमी दुयेंत पडल्यात पूण तो नाकाक तोंडाक आनी हूंय पायपांक घालून भोंवतालो. सो देवान हो फोटींग मनीस म्हूण ताका मोरूंक सुसेग दिवंक ना. तेन्ना हांव तुमचे कडेन सांगतां गोंया काँग्रेसाक BJPक निवडून दिवंक ना. फाटले पावट पर्यंत
तुम्ही काँग्रेसाक बहुमतांनी निवडून दिले आणि बीजेपी सरकारान आमचे निवडून दिलोले आमदार आमच्या लिडरांक विकते घेवन तांणी सरकार घडलेलो आसा. तेन्ना हांव बीजेपीक सांगूंक सोदतां, हे पावटी लोक विसरूंक नात, तुमकां बक्षुचे नात, बहुमतांनी काँग्रेस पक्षाक निवडून दितल्यात, बाब मोरानाक तुम्ही आमदार म्हणून धाडटल्यात हो म्हाका दुबाव ना. मोगाळ भावनो भयणीनो, पयर तें कोरोना म्हणटात तें जालें, कितले लोक मेले, जायतीं दुयेंसां येतात, जायते लोक मरतात, तें सगलें आमच्या हातांत ना. पूण थोडे 70-80 सुमार लोक ऑक्सिजन ना जायन मेले, लोक फोडफोडून मेले. पूण बीजेपीन सांगलें सोबे माजार असेंब्लींत रिप्लाय दिलो एकूय मरूंक ना म्हूण. त्याच बरोबर देशांत हजारांनी लोक मेले ऑक्सिजन ना जायन, आनीक मोदीन थिंगा सांगलें आमकां पार्लमेंटांत, थिंगा रिप्लाय दिलो एकूय मरूंक ना म्हूण. हो बीजेपी सरकार जो आसा देशांत आनी गोंयांत तांकां देवान तकली दिल्या दायज, पूण देवान तांकां काडीच दिवंक ना. तांणी 3 लॉज हाडले, फार्मींग लॉज आमच्या पार्लमेंटांत. लोकांक ओपोज केले, एक हॉर्स वर 1700 लोक 1000 थिंगा प्रोटेस्ट करताले, एक हॉर्स. पूण 700 लोक मेले थिंगा, 700 लोक. पूण मोदीन कशेंच आयकूंक ना. आज यूपी आनी हुंय इलेक्शन आहा म्हूण आतां ताण 3 लॉज बंद दवरले. हांव विचारतां, जेन्ना 700 लोक मेले, तुजे दोळे उगडूंक नात? असले बीजेपी फकत आश्वासनां दिवपाचें आनी लोकांक फडोवपाचें. तेन्ना हांव तुमकोडे मागतां, हे पावटी तुमी सगळ्यान एक रावन हे बीजेपी घरा धरपाक जाय. अंतू आनीक दुसरी वचना आनी काँग्रेसाचे बराबर रावपाक जाय. आतां कोणू लोक म्हणटात बीजेपीन उदरगत केल्या, ही जी व्हडली हायवे जी दिश्टी पडटा, ही हायवे जेन्ना हांव खासदार आशिल्लो तेन्ना हें पास केल्ली, आतांची न्ही. आनी ती आतां ती जाता कित्याक एलायनमेंट हो हिंगाच्या सरकारान आमकां लुगार घेवन दिवपाक जाय, पयशे केंद्र फारीक करता. हो वेळ जालो म्हूण मागीर तो कॉन्ट्रॅक्टर रेडी ना जालो. आयज ही हायवे जी आसा, आतां तुमी तरी कुट्टारेसान पणजे जां करून बेगीन पावतात, ही हायवे काँग्रेसान पास केल्ली आसा. एक वस बीजेपीन केली, कितें बीजेपीन जी केल्या तो पणजेचो पूल बीजेपीन केला. 1 वर्सान तो रिपेर आयलो, तुमकां खबर आसतली. 1 वर्सान रिपेराक आयलो, कित्याक तेजेर करप्शन केल्लें आसा. आतां बाब राहुल गांधी येता, सगळ्यांक उबे रावन ताका ताळयो मारपाक हांव तुमकोडे मागतां. सांगिल्ली बाब राहुल गांधी हांगा पाविल्ले आसात. सगळ्यांनी टाळे मारून तांकां हुनूनय देवकार दिवचो. पावलो पावलो. काँग्रेसच्या वावुरप्यां कडेन तांची ओळख करून दिवपाची कार्यावळ सुरू आसा. ताजे उपरांत ते आतां माचयेर येतले. बॉस जो नाम बोलेगा ना, लिख के देना ना यहाँ पे स्टेज पे, जिसका बोलेगा ना, किसका नाम सर का 2-3-4 लोगों को लिख के दे दो. बेस्ट बॉर्ड सर बेस्ट शो मारता बरोवन दी. राहुल गांधी हांचे माचयेर आगमन जाल्ले आसा. सगळ्यांनी टाळे मारून तांकां येवकार दिवचो. राव रे तू बस ना, बस तू बस आणि काबार करूया न्ही. हां कर. दिवपाक जाय, फुलां दिवपाक जाय. हांव मागतां
बाब राहुल गांधी हांचे आगमन जाल्लें आसा. हांव मागता बाय मिशेल रिबेलो हांणी तांकां फुलां दिवन तांकां येवकार दिवचो. मिशेल. सगळ्यांनी आपली बसका घेवची. प्लीज बी सिटेड. हांव मागता बाब फ्रांसीस सार्तीन तुमचे मुखार उलयताले ताणें आपलें भाशण फुडें व्हरचें. मोगाळ भावंदो भयणीनो, आतांच आमच्या सरपंचान सांगलें की हिंगा मेशिनरी जायती आसा म्हूण कुट्टोरे. सांगूंक सोदतां एक एक आमदारा कडेन ही मेशिनरी घेतल्या, कित्याक 75% सरकार एका मेशिनरीक दान दिता. हे नवे न्ही. आमच्या तेंपार 12-15 वर्सां आदीं फकत ट्रॅक्टर आसताल्यात, आतां सगळी मेशिनरी जाली आसा. पूण ह्या सरकारान कितें केल्लें आसा? आमचो शुगर फॅक्टरी बंद, येवदान फिशरीज बांदले ती बंद, आमचो मीट कॉम्प्लेक्स बंद. म्हणजे सांगपाक जे फार्मर्स जे आसात तांकां काबार केल्ले आसात फकत तोंडान सांगप. तेन्ना हांव तुमचे कडेन सांगता की एकूच पार्टी आसा गोंयांत आनी देशांत जाणी उदरगत केल्या. हिंदू क्रिस्तांव मुसलमानांक बराबर येल्यात. पयर आमची 60 वर्सां जालीं. लिबरेशन कोणें केलें? आमच्या जवाहरलाल नेरून आमकां लिबरेशन कोण दिलें गोंयचें. सेपरेट स्टेट कोणें दिली? आमची सोंपलेली स्वर्गेस इंदिरा गांधीन आमकां सेपरेट स्टेट केली. हांव सांगूंक सोदतां सगळे गोंयकारांक जे मोगान कितें केलां, गरजेच्यो वस्तू ज्यो केल्यात ह्यो फकत काँग्रेसान केल्यात, बीजेपीन करूंक ना. बीजेपीन फकत बोंडोला फोडल्यात आनी गोंय काबार केल्लें आसा. तेन्ना हांव आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकांक उलो मारतां, जायात जागे आनी दुसऱ्यो पार्टी आयिल्ल्यो आसात त्यो पार्टी फकत हिंगा आयल्यात फटोवपाक आनी कांय ना. सांगलें हिंगा आमी 3000 दितल्यात, 5000 दितल्यात, इतले लाख दितल्यात. तांकडे विचारात तांगेले स्टेटीन कितले पयशे दितात ते. तांगे स्टेटीन मात्र्यांक 500 रुपया मेळटात. देखून तुमकां चतूर रावात, ही बोंडोना आयको नाकात. एकूच पार्टी जी सगळ्यांक बराबर दवरल्या. हांव आसलो 14-15 वर्सां एग्रीकल्चर मिनिस्टर. आमी सगळी एग्रीकल्चर उदरगत केल्ली आसा आनी फकत तोंडाची आश्वासनां दिल्यात. तेन्ना गोंयकारांनो 14वेर सगळे भायर सरात आनी करून कुट्टोरे कॉन्स्टिट्युएन्सींत तुमकां कॅन्डिडेट आहा बाब मोरेनो, भोवमतांनी ताका निवडून दिवन हिंगा गोंयांत सरकार करपाक आदार करात काँग्रेसाचो. हे म्हणून म्हाका आनी एक मिटींग आसा, 2 दिवसांत सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सार्दीन बाब. आनी आतां तुमचे मुखार येतात जाची तुमी इतलो वेळ वाट पळयतात ते आमच्या देशाचे फुडारी बाब राहुल गांधी तुमचे मुखार येतले आनी आपले विचार व्यक्त करतले. म्हणत राहुल गांधी की, राहुल गांधी की, राहुल गांधी की. Namaskar. How is everyone? K.C. Venugopal ji, P. Chitambram ji, Dinesh Gundu Rao ji, Girish Chodankar ji, Francisco Sardinia ji, our candidate Moreno Rebello ji, senior leaders, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, गुड इवनिंग। शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि जो गोवा का कॉम्पोजिट कल्चर है, गोवा का जो सेक्युलरिज्म है, गोवा की जो हिस्ट्री है, अलग अलग हिस्ट्रीज हैं, इन सब की कांग्रेस पार्टी रक्षा करेगी। हमारी पार्टी हर धर्म की पार्टी है, हर जात की पार्टी है, हर भाषा की
पार्टी है, सबकी पार्टी है। और हम गोवा में सब लोगों की रक्षा करेंगे। गोवा के सामने 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज रोजगार का है, इकोनॉमिक चैलेंज है। गोवा में अनएम्प्लॉयमेंट और बीजेपी के मिसमैनेजमेंट से इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है। हम गोवा को एक बार फिर डेवलपमेंट के रास्ते पर, रोजगार के रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारी सरकार किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं होगी। हमारा चीफ मिनिस्टर राजा नहीं होगा। हमारा चीफ मिनिस्टर जनता की आवाज सुनेगा। और ये बात मैं हवा में मैं नहीं कह रहा हूं, हमने ये करके दिखाया है। आपने हमसे कहा था इस चुनाव में हमें डिफेक्टर्स को टिकट नहीं देना है। आपने कहा था ना, आपने कहा था। हमने एक डिफेक्टर को टिकट नहीं दिया। सही बात है ना? और यहां पे आपके एक डिफेक्टर घूम रहे हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है, कौन सी पार्टी से सपोर्ट मिल रहा है। तो आपने हमें कहा कि डिफेक्टर्स को टिकट नहीं देना है। हमने एक डिफेक्टर को टिकट नहीं दिया। आपने हमें कहा कि नए चेहरे चाहिए, घिसे पिटे चेहरे नहीं, नए चेहरे चाहिए, ऑनेस्ट चेहरे चाहिए, जवान युवा चेहरे चाहिए। हमने आपको युवा, फ्रेश चेहरे, डायनामिक कैंडिडेट्स इस चुनाव में दिए हैं। तो आपने हमें डायरेक्शन दी और हमने आपकी बात सुनी। इसी तरीके की सरकार हम चलाएंगे। यह सरकार आपकी सरकार होगी। इस सरकार के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे और बातचीत करके, आपसे बातचीत करके, आपके साथ पार्टनरशिप बना के हम गोवा को आगे ले जाएंगे। आपके 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आपका एनवायरनमेंट, जिस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है, जिसको बीजेपी अटैक कर रही है। कैसे अटैक कर रही है? गोवा को कोल हब बनाकर। गोवा टूरिज्म का सेंटर है। कोल हब बनने से, गोवा के एनवायरनमेंट को नष्ट करने से गोवा की जनता को फायदा नहीं होगा। यह आपने भी हमें बताया है और इस बात को हम बहुत गहरी तरीके से समझते हैं। तो मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं कि गोवा में कोई कोल हब नहीं बनने जा रहा है। हम इस पॉलिसी को रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे। गोवा में कोल हब नहीं बनेगा। ये देखिए, वो छोटा सा बच्चा इस बात को समझ रहा है, वो ताली बजा रहा है। छोटे से बच्चे को बात समझ आ गई, मगर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बात नहीं समझ आ रही कि गोवा के एनवायरनमेंट को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये गोवा की स्ट्रेंथ है, ये गोवा का कैरेक्टर है और इसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि रोजगार पैदा करना है। रोजगार कैसे पैदा होगा? सबसे पहले हमने अपने बजट में 500 करोड़ रुपए गोवा के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए डाला है। किस चीज पे फोकस होगी? आईटी, गोवा को आईटी हब बनाने में, गोवा को एजुकेशन सेंटर बनाने में, गोवा के जो स्मॉल एंड मीडियम, छोटे
बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी मदद करने के लिए पूरा का पूरा पैसा और पूरी की पूरी एफर्ट हम डालेंगे। ये सबसे जरूरी काम यहां आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, मिडिल ईस्ट से आते हैं, सब जगह से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि गोवा के कल्चर को देखने, गोवा की हॉस्पिटैलिटी के लिए, गोवा के इन्वायरमेंट के लिए। तो हम इन तीनों चीजों की रक्षा करेंगे और टूरिज्म सेक्टर पे हम फोकस करके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके होटल्स हैं, जो आपके शैक्स हैं, जो आपकी सड़कें हैं, इन पर हम फोकस करके टूरिज्म को एक बार फिर रिजुवनेट करके हजारों रोजगार पैदा करें। हमने आपसे 3-4 वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने लोकसभा में भाषण दिया और मैंने कहा कि एक देश के अंदर 2 देश बनाए जा रहे हैं। एक देश चुने हुए अमीर लोगों का, अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, और दूसरा देश गरीबों का, बेरोजगार लोगों का, महंगाई का। हम 2 देश नहीं चाहते हैं, हम एक देश चाहते हैं। इस देश में सबको न्याय मिलना चाहिए। यह देश चुने हुए लोगों का नहीं है, अरबपतियों का नहीं है, यह देश आम जनता का है और सरकार का काम गरीब लोगों का, आम जनता की मदद करने का है। तो हमारा पहला वायदा न्याय योजना, गोवा के सबसे गरीब लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक प्रोटेक्शन। न्याय योजना क्या है? गोवा के गरीब लोगों को, गरीब परिवारों को हर महीने बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डायरेक्ट ट्रांसफर। इससे हजारों लोगों को, परिवारों को फायदा होगा और हमेशा के लिए गोवा से गरीबी मिटा दी जाएगी। और ये न्याय योजना 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए नहीं, ये जब तक चलेगी जब तक वो परिवार गरीबी से नहीं निकल जाएगा। दूसरा वायदा महिलाओं के लिए, मुझे दिख रहा है यहां पे बहुत सारी महिलाएं आई हैं। महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन सरकारी जॉब में हमारी माताएं और बहनों के लिए गारंटी। महंगाई बढ़ती जा रही है, दुनिया इंटरनेशनल मार्केट पे तेल के दाम गिरे हैं। हमारे समय, यूपीए के समय $140 प्रति बैरल हुआ करता था, आज उससे दाम बहुत कम है। मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है और उन्हीं 20 अरबपतियों के जेब में जाता है। तो हमने गोवा में निर्णय लिया है कि पेट्रोल के दाम पर हम एक कैप लगाएंगे। 80 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा। 500 करोड़ एजुकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में और भी बहुत वायदे हैं, मगर ये हमारे 4 मेन वायदे हैं। शुरुआत में मैंने आपसे सबसे जरूरी बात बोली कि हम, आपका जो कल्चर है, अलग अलग यहां धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सोच के लोग हैं। हमारी सरकार सबकी होगी, किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। गोवा की जनता की आवाज होगी और उस सरकार के दरवाजे
गोवा की हर आवाज को सुनकर अपना निर्णय लेंगे। गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। बाकी पार्टियां चुनाव नहीं जीतने वाली हैं। बाकी पार्टियां सरकार नहीं बनाएंगी। सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की, मगर हम चाहते हैं कि हम फुल मेजॉरिटी के साथ, भारी बहुमत के साथ जीतें, सॉलिड मार्जिन के साथ हम जीतें। इसीलिए आप अपना वोट जाया मत कीजिए। बाकी पार्टियों से को देने से फायदा नहीं होगा, वोट बटेगा और बीजेपी को जाके फायदा होगा। यहां पे मैंने आपको बोला एक डिफेक्टर लड़ रहे हैं, उनको समर्थन बीजेपी कर रही है, पूरी दुनिया जानती है। तो आप अपना वोट जाया मत कीजिए, गोवा में कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए और बीजेपी को हराने का काम कीजिए। क्योंकि बीजेपी की जो सोच है वो नफरत भरी सोच है। वो हिंदुस्तान को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, नफरत फैलाते हैं। हम लोगों को एक साथ लाते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, अपना वोट जाया मत कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। We the people of Kurtori assure you that this assembly election we will elect Moran Rebello as Congress MLA and help the Congress party to form a government in Goa. Thank you. तुम्ही आज हांगा आयिल्ले पासत तुमकां सगळ्यांक काळजांत सावन देव बरें करूं म्हणटा। देव सगळ्यांक बरी रात दिवं। मीटिंग चालू उरतली, लोकां लागीं मागता हिंगासर बसय। लोकां लागीं मागता मातशें हिंगासर बसचें म्हूण। मीटिंग चालू काबार जावंक ना।